नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हालींच आमी जाणा की एस-एस-सीचो रिजल्ट डिक्लेअर जाला आनी त्या एस-एस-सीच्या रिजल्टान एका जो आयज आमच्या वांगडा मानेस्त आसा तेका 97% प्लस पडल्या आनी भोव करून आमी पळयतात की आमच्या जिवनान याद उरपाचो किंवा मेमरीचो प्रॉब्लम आमकां आसता. आयज आमच्या वांगडा मानेस्त आसा तो तनय प्रभू. ही हॅज पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड मेमरी चॅम्पियनशीप इन मुंबय आनी नॅशनल मेमरी चॅम्पियनशीप which was held at Bangalore. तनय तुका आमच्या कार्यावळीन येवकार. थँक्यू. तूं बँगलोर हांगासर जाल्लेल्या नॅशनल लेवल चॅम्पियनशिपीक थंय तुका 7 मेडलां मेळ्ळी आनी जे वर्ल्ड मेमरी चॅम्पियनशीप आसले बॉम्बे थंय तुका एका डिसिप्लिनान ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें. कसो आसलो तुजो एक्सपिरियन्स? म्हजो एक्सपिरियन्स एकदम फॅब्युलस असलो. I had actually participated in the World Memory Championship for the first time, and this was the first time I represented my country at such a huge global level. First of all, I was very happy to win a bronze medal in the fictional dates discipline, and also I bagged second place in the amateurs category. Also, I was in among the top 10 in the juniors category, so that pleases me a lot. And the overall experience was fabulous. I was happy to meet people from all over different countries, and we exchanged each other's cultures, and we were happy. All of us were happy. नॅशनल लेवल जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना वेगवेगळ्या भागांतले लोक थंय येतात. हय. वेगवेगळ्या देशांतले भाग किंवा थंयचे कल्चर तुका पळोवपाक मेळटा. हय. थंय कसो आसलो एक्सपिरियन्स तुजो? थंय सुद्दां बेस्ट असलो एक्सपिरियन्स एकदम. खुबशे फ्रेंड्स जाले म्हजे. खूब कितें म्हाका शिकपाक मेळ्ळें. टॅक्निक्स म्हाका चड इम्प्रूव करपाक मेळ्ळी. नॅशनल मेमरी चॅम्पियनशिपान एक्चुली इट वॉज अ प्रॅक्टीस फॉर मी, बिकॉज आय वॉन्टेड टू गेट अ जिस्ट ऑफ the World Memory Championship, so I had participated at Bangalore in the nationals, and there also I bagged 7 medals, and it was a good experience. तुका ह्या चॅम्पियनशिपा बद्दल कशें कळ्ळें? खंयच्यान तुका जाणा? Actually, my mom came across about a Brain Infinite company from Mumbai on social media. So we had enrolled for the same course in January month, 2023 last year. And so I had practiced for the World Memory Championship for 10 months. And it was good. The experience was good. म्हाका सांग, ह्या सगळ्या गजालींचो किंवा ह्या कॉम्पिटिशना खातीर जेन्ना प्रोसिजर आमी पळयतात त्या कसो आसलो प्रोसिजर? ऑनलायन एप्लिकेशन किंवा कशें कितें आसलें? Yes, we actually had a online link to register. सरान आमकां लिंक धाडलेली that we had to register as soon as possible because the seats were filling soon. And so this actually the competition is open to all sorts of age groups. Anyone can participate from age of 4 years to the seniors category. And that's आणि the क्रायटेरिया कितें procedure. आसता? क्रायटेरिया No criteria. Anyone can apply. कोणी अप्लाय करूं शकता? Yes, anyone. ओके. आणि तुका ह्या सगळ्या गजालीं खातीर कोणी गायड केलो? I was guided by my coach, Mr. Amrut Jadhav, who is the founder of Brain Infinite Enterprise. He guided me. Actually, they had a team, so we had different teachers. They guided us in different disciplines. Like suppose fictional dates, we had one teacher. Also, different disciplines we had various teachers, and they guided us to prepare for the World Memory Championship. जेन्ना आमी 10वी म्हणटात तो एक आमचो करियरचो किंवा लायफाचो एक असो पडाव जेका आमी क्रॉस करतकूच आमी करियर आपलें ठरयता. हय. तुवें कितें चिंतलां ह्या फुडें? एक्चुली म्हजो गोल आसा की आय वॉन्ट टू बिकम अ स्पेस सायंटिस्ट. म्हाका चायल्डहूडच्यान आवड आसली फॉर एस्ट्रोनॉमी, सो आय हॅव टेकन स्टेप्स इन दॅट डायरेक्शन, and I will become a space scientist.
Yeah. ओके. वेगवेगळे तुवें एस्ट्रॉनॉमीचे कॅम्प्स बी अटेंड केल्या? Hoy. पयलीं. Yes. हम्म. I had attended one course of astronomy, who actually Mr. Sarvesh Bhardwaj, who is a expert in astronomy field. He had conducted the course for us, and I had successfully completed 2 to 3 levels in the same ओके. course. तने म्हाका सांग की तुका SSCक 97.5% पडले आणि तुका फ्रेंचाच्या सब्जेक्टान फर्स्ट तूं बोर्डान येयला, तसोच सोशल स्टडीज आनी मॅथ्सान तुजो 100% रिजल्ट आसा. तुका तुजे ही चॅम्पियनशीप जी आसली त्या चॅम्पियनशिपाचो फायदो कसो जालो 10वीच्या स्टडी खातीर? ऑफकोर्स चॅम्पियनशिपा खातीर म्हाका जे थिंग्स आसा ते इजिली रिमेंबर करपाक जाले आनी जो अपार्ट फ्रॉम दीस आय वॉज वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ द नारायणा इन्स्टिट्यूट. इट इज बिकॉज ऑफ देम दॅट जो कितें सक्सेस आसलो म्हजो मॅथ्सान म्हण नाल्यार सायन्सीन म्हण, इट वॉज बिकॉज ऑफ देम, एंड बिकॉज ऑफ देम ऑल्सो I was motivated to answer various competitive exams like maths competitive test and many more. And also credit goes to Mr. Anuj Kumar Singh, who has been my maths tutor for 3 years, and he has guided me in the best possible way. अशा प्रकारची चॅम्पियनशीप दर वर्सा नॅशनल लेवलाचेर हांगासर जाता हय. आणि फुडल्या वर्सा परत तूं पार्टिसिपेट करतलो? हय, जर तशें कॉम्पिटिशन जर येयले देन आय विल श्युअरली रजिस्टर फॉर इट. आणि आमी जाणा की वर्ल्ड चॅम्पियनशीप हे ह्या वर्सा इंडिया वॉज होस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टायम. येस, फॉर द फर्स्ट टायम. ओके. सो थंय तुका ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें आणि तुजो एक वेगळो तुजो एक्सपिरियन्स तुवें आमच्या वांगडा शेअर केलो. हय. नॅशनल लेवलाचेर तुका 10 डिसिप्लिना मदीं 7 डिसिप्लिनान तुका मेडल्स मेळ्ळ्या. येस. ह्या वेगवेगळ्या डिसिप्लिना बद्दल मातशें आमच्या ऑडियन्साक सांगता? येस. एक्चुअली टोटल 10 डिसिप्लिन्स आसता आमचे कडेन. सो वी नीड टू मेमोरायज डिफरंट डेटा, लायक वी हॅव 5 मिनिट डेट्स, वी हॅव 5 मिनिट इमेजीस, वी हॅव 5 मिनिट वर्ड्स, वी हॅव 5 मिनिट आर्बिट्ररी इमेजीस, वी हॅव अशे वेगवेगळे डेटा आसता. वी नीड टू मेमोरायज दोज सेम, अँड वेगवेगळे टेक्निक्स आसता विच इफ वी मास्टर देन लायक very easily we can memorize those things. Yes. ओके. आणि तुझो रोल मॉडेल कोण? तुवें म्हटलें की आपल्याक सायंटिस्ट जावपाक आसा. तुजो रोल मॉडेल कोण? Yes. Actually, my role model is Virat Kohli, but in one perspective that I see his aggression as a plus point. I love the way he converts his aggression into success, plus his dedication, his hard work. It motivates me a lot. खंयच्याय गजाली खातीर आमकां प्रिपेर करपा खातीर टायम दिवचो पडटा. सो तुवें ह्या चॅम्पियनशिपा खातीर कसो कितें टायम दिलो, मॅनेज स्टडीज आनी तुवें कशें कितें मॅनेज केलें? Actually, the most important thing here is timetable. If anyone wants to plan all his things accordingly, then he needs a proper timetable. He also needs to strategize his things properly and make sure that he doesn't overlap anything. And he needs to be the person needs to be disciplined in every aspect. He cannot compromise on any aspect. बरोबर सारकें. जेन्ना आमी पळयतात की वेगवेगळ्या मनशांनी आपलें करियर करून ते प्रसिद्धी तेंच्यांनी आपल्या फिल्डांनी तेंच्यांनी मेळयल्या, तेन्ना अशा वेळाचेर तांकां पेरंट्साचो सपोर्ट जाय पडटा. तुका तुज्या पेरंट्साचो सपोर्ट कसो? In my case, my parents were like pillars. They are the main reason why I'm here, why the success, whatever success I have earned till now, it is because of them. My mom, she supports me in every difficult situation. She used to take my studies, and she motivated me to to give my best. Also, my father, he also gives me motivational support in tough times, and he is a moral support for me. Also, the credit also goes to my grandparents. They have been the unsung heroes in this remarkable journey. They are always behind the curtains, but they support me a lot. तुका आयच्या भुरग्यां खातीर जे तांकां आमी सुरवातीकूच जो हांवें उल्लेख केल्लो की भुरग्यांक आयच्या याद करपाक किंवा मेमरी तेंची शार्प आसना किंवा तांकां चड वगत याद उरना, अशा भुरग्यां खातीर तुका कितें सांगता? I would definitely suggest they should join the
they should join the training for memory championship, or else they can try to memorize things in the form of images. I must say imagination is the key to memorizing things in a better way. इमॅजिनेशन इज द की तुवें म्हटलें एक हय. तुवें बरो आमच्या लोकांक मेसेज दिलो. तूं आमच्या स्टुडियोन येयलो त्या खातीर तुका खूब खूब धन्यवाद तुजे. Thank you. आनी तुजो आपली जर्नी तुवें आमच्या मुखार दवरली. Thank you. तर हो आसलो तनय प्रभू हू पार्टिसिपेटेड इन नॅशनल लेवल आणि वर्ल्ड लेवल मेमरी चॅम्पियनशीप. ही एक्सिल्ड इन वेरियस ऑफ द कॉम्पिटिशन्स आणि त्याने म्हटले की आपल्याक एस्ट्रॉनॉट जावपाक जाय. जरूर त्याने एस्ट्रॉनॉट जावचें आणि ह्या फुडें आमी परत तेजो इंटरव्यू करतले आफ्टर ही बिकम्स एस्ट्रॉनॉट. परत तुमच्या मुखार आमी वेगवेगळे कार्यावळी घेवन येत रावतले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.